झेडपी वेंचणुकेक आतां मेरेन 21 जाणांनी अर्ज भरल्यात. बीजेपीन 9, अपक्ष 8 आणि आपाच्या उमेदवारांनी अर्ज भरूंक सुरू केल्यात. आतां मेरेन 21 अर्ज आयिल्ल्यान मंगळार बुधवार निमणे 2 दिसांत 50 मतदारसंघांतल्यान उमेदवारांच्यो झुंडी पडपाची शक्यता आसा. बुधवार 4 मार्च मेरेन मुजत आसा. मोगोची काँग्रेसी बरोबर सोयरीक चल्ल्या. सध्या 12 उमेदवार जाहीर आनीक 8ची खंय तयारी केल्या. आज आमचे पहिले लिस्ट जिल्हा पंचायतीच्या कॅन्डिडेटचे आम्ही आज डिक्लेअर करता आणि आमची कमिटीन ताका मान्यता दिली. काँग्रेस म्हणटा की MGP वांगडा आमी वयतले, त्याच्या खातीर रिजर्व सीट बी कितें तेंचे कडेन शेअरिंग करतले काय म्हणटा. विचार चालू आसा, व्हडली चालू आसा, पूण अजून आमी फायनलायज आमचें कांय जावना. आतां पळोवया फाल्यां परत कितें जाता तेचेर. काँग्रेसीचे लिडर कितें उलयल्ले तुमचे कडेन उलयल्ले बी काय कोण काँग्रेसीले बी उलयता. आमचे लोक तेंचे कडेन उलयतात, तेंचे लोक आमचे कडेन उलयतात, चालू आसा. सो सीट शेअरिंग जावपाची शक्यता. शेअरिंग ना, सरकारा विरुद्ध एक शक्ती एक कडेन करप अशे प्रयत्न चालू एका प्रत्येक मतदारसंघात. कळ्ळें न्ही, अशे एक प्रयत्न चालू आसा. खंय पर्यंत यश येता आमी 2-3 दिसांनी जाहीर करता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी.